दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ओके बाण बिडीनं परत तुमका वरतो स्वागत आहे आज सगळ्यांच्या शिकवणेक. देवाच्या उतराचो वरतो मोग कर. त्या देवाच्या उतरा बरे आम्ही जियेतना देवच आमची वाट बऱ्या तरा व्हरता म्हणल्यार आमी हर एक पोटी आमकां कळीत आसा मात्र न्ही जायते जाण सांगचे आमी आयकलां. आनी हे आमी आसतना आमचो व्हरतो सांत संपाद्रे पियो असो म्हणटा की तुमी जेवसराक इडें दिनातल्यार तुमच्या जिवनांत ताणें कितेंच करच्या बरी ना. तुमी इडें दिलें जाल्यार मात्र तो तुमचे सर्वनाश करतलो, सत्यानाश करतलो. ना तर सोमी तो आयिल्लो आमच्या खातीर, आमकां सल्वर करच्या खातीर, आमचे नाश जायना जावच्या खातीर. आनी प्रत्येक तरान सोम्यान दिल्लें तें व्हरतें बसवणी आमकां आसा. म्हाका दिल्या कोणायकी हांव नाश जावंक सोडचो ना. आनी असले बसवणेंत संपाद्र पियो व्हरता तरा म्हणटा जेवसराक तुमचे थंय कांयच करूंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया मोगाचें न्हू पयलें जोवांचें पत्र 5वो अध्याय हातूंत आमकां 18वी वळ ह्या 19व्या वळेचें म्हणटा देवाचो पुरगो पातक करिना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. जेवसार ताका हात सयत लायना. जेवसारान ताका हात सयत रावंक जायना. केन्ना देवाचो पूत आमकां सांगाता मेळोन राखतात ते जाल्यार जेवसाराक थंय कांयच अधिकार ना. सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण तो जाणा. त्या खातीर इडें दिनाकात. संपाल बऱ्या तरा म्हणटा इडें दिनाकात. हेजें जायते फावटी कितें जाता आमी आमकांत आयडल करून दवरता. आमीच कांय काम नासतना आमच्या मोतीन जावं दी, आमच्या जिवितान जावं दी फकत हेरांच्या गोश्टींक मात्र न्ही आसता. हेरांच्या जिवनांत आमी मेतेर जावन आमी केन्ना आमचे मायंड कांयच काम नासतना दवरता गे तेन्ना थंय जेवसाराक इडें आसा. आमकां व्हरत्या तरान गादीचो पुस्तक म्हणटा 16व्या अध्यायांत ताणें म्हणलें अशें आसा आमच्या हातांक कांय काम नासल्यार आमी नाका जाल्लें काम तांकां दितले. आनी तशेंच आमच्या जिबेकय कांय काम नासल्यार ती जीब उलवलटाली. हातांक काम नासल्यार ते वायटाव येताले आनी तशेंच जिबेक कांय काम ना जाल्यार ती उलवलटाली आनी वायट हेरांचे उलोवंक शकताली. त्या देखून त्या जिबेक जावं दी त्या हातांक जावं दी आमी आमच्या हातोटीन दवरना तर तांकां थोडें बरें काम दिना तर ते वायटाक उपयोग जातात. जायते फावटी कितें जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी पळयता अनावश्यक थोड्यांनी आपलो वेळ विबाड करचो. वेळ विबाड करचो म्हणटा आसतना म्हाका जायते फावटी मोतीक इतलें असमाधान भोगता की कित्याक कोणूय वेळ विबाड करचो म्हाका पसंद ना. कित्याक हांव म्हणटा भुरग्यांक तांचें काम आसा आनी भुरग्यांनी तांच्या कामांत तांचें कितें शिकप शिकचें. ताका आमी म्हणटा टू स्टडी. आनी तें स्टडी करूंक तांणी आपलो वावर करता आसतना तांच्या स्टडीन ती मग्न जाता आसतना दुसरें कितेंय तांकां पडोवन वचोना. तांकां कितें पडोवन गेलां फकत तांचें शिकप, तांची जाणवाय वाडोवचें, तांचें कितें काम इस्कालान दिलां तें करचें या आनी कितें को करिक्युलर एक्टिविटीज इस्कालचे आसा सगळें. दॅट इज द इंटग्रल पार्ट ऑफ स्टुडंट्स लायफ म्हणटा आमी. म्हळ्यार तांच्या जिवनाचे सगळे चर्ये त्या शिकपाचेर आनी इतर एक्टिविटीसार आसतना तांणी भायर वयचे चान्सीस बारी उणे. पूण कितें जाता आमी केन्ना त्या परी चलना तसलो आमचो वेळ बऱ्याक उपयोग करना त्या दळा आमचें थंय जायतें उणेपण भोगता. आनी आमी कितें करता आमकां ते खाली दवरता. संपावलो अपुर्बाय तरान सांगता जो कोण काम करिना तो जेवंक सयत पावो न्हय. इतलो स्ट्रॉंग तो म्हणटा तो जेवंक सयत पावो न्हय.
ताणें जेवणाक तो समजो. जाणवायचो बूक कितें म्हणटा? जाणवायच्या बुकान आमकां सांगता जे कोण आपल्या जिवनांत मिनत करिनात तांचो वेळ ती विबाडतात. वेळ विबाडचो मात्र न्हय, अशें ती वेळ विबाडटना जेवणसार तांकां ग्रासूंच्याक लागींच राखोन आसता. त्या देखून कोणाची सक्कडी जिवनांत खाली दवरतात, कांयच काम करनासतना आसतात, तांकां जेवणसार बेगीनच नाडटा. पळया थोड्यांचें जिवन एक काम बरे तरान जायचें म्हूण तांकां ना. घरा लागीं आसात, घरा लागीं कितलीं कामां आसात. आमकां थोडी भूंय आसा, तातूंत कितें पुरो लावन आमी कितलें पुरो बरें करयत ती भूंय. ताच्या बदलाक आमी कितें करता? न्हिदोन गे, तेणें पासायो मान गे, तांचे लागीं वचोन हांचे लागीं वचोन खोबरो करून गे. त्या देखून म्हाका एक जायतो मिस्तेर भोगता. हांव ह्या दिसांनी डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टाक ट्रॅव्हल करता आसतना हांव हर एक पटी पळयता. हांव ट्रॅव्हल करता थोडे फावटी वन्स अ वीक, थोडे फावटी वन्स इन 2 weeks. कित्याक म्हजी थोडीं कामां आसतात, थोडे मिसां आसतात. त्या खातीर हांव येवन ती मिसान भेटोवन दिवन मागीर हांव फाटीं वेता. वेता आसतना हांवें चिंतचें हांव हप्त्याक एक पटी वेता आनी तें सादारण म्हणटाक म्हाका काम आसा. हांव गेल्ले क्षण म्हजें स्लॉट थंय आसता, प्रिचींग स्लॉट आसता आनी तें प्रिचींग आसा म्हूण म्हाका कळीत जाल्या देखून हांव धांवता. मेळिल्लें ट्रेन काडयता, त्रिशूर धांवन आनी चालकुडीक हांव वेता आनी थंय धांवन म्हाका पिकअप करचे खातीर करेक्ट टायम सेट करता आनी हांव वचून पावता. हांव कांय वेळ कर. पूण हांव पळयता जायते जाणां तरणाटी आनी तरणाटे त्या रेल्वे स्टेशनार बसून आसतात. तें हांव चिंतचें हांकां एक शिकप ना गे, हांकां कॉलेजीकय या खंयच्याय तांच्या शिकपाक वचोंक ना गे, या कांय कामय ना गे. म्हणजे तें उदेलें एक सवाल. इतलो लोक हर एका दिसा त्या रेल्वे स्टेशनांत विकनेसान भोंवतात तर कांय कालां करतात. कितें करतात? जायते फावटी आमची एनर्जी आमी उपयोग करिना. मोगाच्यान उपयोग करिना. हांव घेता ह्या रिट्रीट सेंटरांनी आसा तेदर सक्कडी एक घडी हांव म्हाकाच खाली दवरनातलो. कित्याक खाली दवरनातलो? जेवणसारा भियान न्ही. कित्याक म्हजें तें हें आसलें, देवान म्हाका सकत दिल्या, देवान बरी भलायकी दिल्या, म्हजें काम हेरां खातीर हांवें करीत जाय, हेरां खातीर हांव करीत जाय. म्हाका आज DRCंत गेल्ले स्लॉट करून ओगेत बसयत जाल्यार हांव लोकां खातीर बसतां, तांचें आयकतां, तांकां थोडें बुजोवन दितां, तांकां थोडें देवाचें उतर दितां, तांकां शिकयतां कशें तांणी तांच्या प्रॉब्लेमां जावन भायर येयत जाय. आनी येदोळ कितें जाता? आमी आमकांत ऑक्युपाय करूंक जाता. तशें नातली कितें करतात? कोणाचे खोबरो उलोवन आमी बसता. ताकाच म्हणटा न्हय, ती जीब खाली दवरली जाल्यार ती उलटा, ती खाली रावना. त्या जिबेक खाली रावंक बारीक कश्ट मारतात. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, अशें आसतना कितें जाता? आमी हेरांचें उलोवन आमचें जिवन पिड्यार करता आनी कोणाक इडें दिता? जेवणसारा इडें दिता. हेरां विशयांत वायट उलयता आसतना, तांचेर अपराध मांडटा आसतना, तांकां अपमान करता आसतना, तांचे विशयान नाका जाल्लें सांगता आसतना आमी जेवणसारा इडें दिता. एक मनीस आसा आमच्या रेतीर मंदिरांत, तो आसा आनी तो ताका कशेंय ताच्या मतीक समाधान ना. सगळो दीस कांयच करनासा बसल्यार तो म्हणटा हांव सगळो बिजी. खंयच्यान बिजी म्हूण आमकां कांय कळीत ना. पूण उपरांत वचून कितें म्हणटा तो डायरेक्टर वचून म्हणटा म्हाका कांय दिवना, म्हाका थंय दिवना, हांगा दिवना, थंय म्हाका प्रिचींग करूंक ना, हांगा प्रिचींग करूंक ना. त्या वेळार ताणें म्हाका विचारलें तुका दितात? म्हाका फुरसत नासतना दितात. कित्याक म्हळ्यार हांव एका दिसाक लगभग 6.5 घंटे प्रिचींग घालतात. म्हाका एका दिसा 6.5 घंटे प्रिचींग घालता आसतना परतून तुवें कुमसारा बसचें, परतून तुवें कावन्सिलिंगा बसचें, ताचे उपरांत रेकॉर्डिंग आसा जाल्यार शुटिंगाक थंय वचत जाय. हें पुरो म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू एक घडी पुरसत तुका मेळना. हे थोडो वेळ मेळटा ते जेवणाक. विशव म्हूण ना, विशव तें फकत रातीर मात, तो हांव केदाळे घेना, मदागात घेनातलो. आनी अशें आसता तुज्या मायंडांत कितें धांवतालें? तुज्या मायंडांत फकत तें देवाचीं उतरां, देवाचे विशयान आठवण धांवताली शिवाय दुसरें खंयचेंय तें तुज्या जिबेन जावं दी, दुसरें उलोवंक अवकाश ना. आनी म्हाका बारीक खोशी जावची तें. कित्याक म्हळ्यार पुरो सण थोडी जाता जायचेत.
कित्याक म्हळ्यार तितले घंटे उबे रावून आनी त्या प्रमाणे तूं एनर्जी घालून तांकां अनंत तरेन क्रियाळ करता आसतना, थोडे एक्शन सॉंग करता आसतना, थोडे सिंग करता आसतना ते सगळे पाडापेट आनी गरजेत पडटालें. कित्याक म्हळ्यार रेतेर येवचो लोक तुमकां कळीत आसा, त्या आमच्या रेसिडेन्शियल रेतेर येवचो लोक जायते कश्टांनी येता, जायते दूख काडून येता, तांचे जायते समस्या आसतात. आनी अशें आसतना तांकां कशें आमी समाधानान करून तांकां देवाचो मोग भोगूंक, तांकां तो अनुभव करूंक आमी शिकयलें जाल्यार मागीर कांयच ना. ताचे उपरांत ती तो मोग घेवन गेल्लीं अपुरबाय तर आपलें जिवन मांडूंक जाय. त्या देखून जायतीं जाणां DRC पडटा रेतीर गायले म्हणटात, हांव आयिल्ले उपरांत म्हजें जिवन बरें जालां फादर. एकलो सादारण मध्यम प्रायस म्हणूंक लागलो, फादर हांव एक 8 वर्सां पयलीं आयिल्लो फादर हांगा आनी त्या वेळार म्हजें सगळें जायतें लोन आशिल्लें, पूण आयिल्ले उपरांत जायतें म्हजें लोन पुरो फारीक जालें फादर, देवान म्हाका वाटोवंक तेगेलें. ताचे उपरांत आतां म्हाका म्हज्या माथ्याचे वयर बरो आयला फादर. तर हांव ताका एक शब्द विचारलो, बाबा 8 वर्सां तूं खंय गेल्लोय आनी ह्या 8 वर्सांनी तूं कितें करतालोय? ह्या 8 वर्सांनी तुका एक दीस म्हणे देवाचो उडास येवन हांवें वेतालो, देवाक आर्गां दितालो, देवाचो उपकार पडतो. फकत तूं धांवन आयला काय हांव ना म्हणना, पूण ताचे पयलेंत तूं आयलो जाल्यार आतां हांगा येवन बसताय, खंत करताय तेंची तुज्या मोतीन कांयच देवाच्या मोगाचो अनुभव भितर वचना. कित्याक म्हळ्यार तूं हांगा राटावळींतच आसाय. म्हजे भावन आनी भयणीनो, जायते फुडें आमी असल्यांत सांपडल्या देखून जेवसार आमचे थंय जायते कामां करता, चंचल तरान आमकां व्हरता. एक तरणाटें भुरगें आमच्या रेतेरेक आयलां, आमच्या सांगात आसा. आनी हें भुरगें इतलें मोवाळ आशिल्लें गय, इतलें इनोसंट आसलें गय, जायते नेण्ट्या भुरग्या पर्यंत ताचे मुखामळांनी पळयत आसतना. पूण कितें जालें मोगाचें न्हू, तें कॉलेजी वता आसतना ताका थोडे फ्री पिरियड मेळ्ळे, पळय फ्री पिरियड मेळ्ळे आनी त्या कॉलेजींत तें भायर बसतना थोड्या जाणांची वळख ताका जाली. आनी तें वळख जाता ताच्या पयलें तें बरें आसलें, भारी बरें आसलें, सगळ्यांक मोगाचें आसलें. तांची वळख जाताना हें तें बसून आसतना थोडे जाण गेले ताच्या फाटल्यान, ताच्या लागीं वचून कशें जेवसार नाडटा पळय त्या प्रमाणे ताका नाडूंक सुरू केलें. मात्र न्ही ताका अशें मादक द्रव्यांक ओडलें गी. पयलेंत ताका गांजा इंट्रोड्यूस केलो ताणें आनी इंट्रोड्यूस करून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें भुरगें आपल्या आवय बापाय इतलें मानतालें तें घरा धांवन धांवोंक सुरू जालें. 5 मिनटां येता म्हणटा 4 दीस तें आसना, 10 मिनटांनी येता म्हणटा 3 दीस तें आसना आनी खंय सोदून गेल्यारय तें आसना. तें भुरगें म्हणटा आमी लगभग एका कारार 7 जाणां आसताले हांव आनी सगळीं एकच टायपाचीं आनी सगळ्यांक ते ड्रग्साक ताणें वळख केल्लें. केन्ना ड्रग्स मेळोना, पयशे तांचे थंय नातिल्ले, त्या वेळार ड्रिंक्साक गेले, सिगरेट ओडचें, नाका जाल्ले वायटांत सांपडचें. मागीर हांवें ताका उलयतना विचारलें, सादारण कितले पयस पुरो तुमी वेतल्यात? ते म्हणटात आख्खे रात आमी भोंवताले, हांव थंय हांगा मजा तितलेंच. कितले पयस ते म्हणूंक लागले, सादारण आमी 120 किलोमिटर्स वन वे वेतालीं खंय ती. तर कितें जालें, 2-3 पुटी ताका काणून घेवन दिलें मादक द्रव्यां. उपरांत कोण दिता, सोरूंक सुरू केलें. आवयचे बापायचे पयशे सोरूंक सुरू केले. आवय बापायन मर्यादे खातीर ओगेत रावलीं, कोणाकी सांगोना, भावांकी सांगोना, कोणाकी सांगोना. पयल्यांत तांणी सांगोन आमची मर्याद म्हणून बसलें जाल्यार सगळें आमी वळखून घेता. सूख करतात मोगाचें न्हू, जावं पुरो भुरगीं, जावं पुरो व्हडां, जावं पुरो ल्हानशीं, हर एक सूख करतात. तातूंत कांय धांपून दवरचें म्हूण आज आमचे सर धांपून दवरन आमी भितर दवरन आमी चिंतलां उजो आसल्या कडेन दुरो येना म्हणून. उजो आसल्या कडेन दुरो येताच. ह्या दुरो आसल्या कडेन उजो आसचेत आनी त्या खातीर वेर देर इज स्मोक देर इज फायर. आनी अशें आसतना ह्या भुरग्याक सगळें ताचें सत्यानाश जाल्ल्या उपरांत हेरांक तांणी कळीत करता आसतना वेळ उतरलो मोगाच्यान, वेळ उतरलो. सोडूंक तयार आसात. त्या मनशांनी ताच्या गँगाच्यांनी ताका अशें वण घेतलां की तांणी एक कॉल केल्यार पुरो हें धांवता. कोणाकी जोरूंक जायना ताका, तसलें स्पीड ताच्या थंय आसा. मागीर अशें ते रेतीर आयिल्लें अशें उलयता आसतना सकयल म्हाका ताणें सांगलें ताच्या मावळ्यांनी,
पूण पळयता मोगाचे न्हू एक टाटू घाला हांव विचारलें सगळ्या 7 जाणांनी एकच ड्रॅगन टायप असो टाटू घाला आनी ताचे मिस्तेर कितें गे म्हळ्यार सैतानाची विधवळी ह्या सगळ्यांक धरण आसा कित्याक म्हळ्यार तांकां शिकप नाका तांकां तांचे स्टडीज नाका तांची कॉलेज तांकां नाका तांकां जाय मोजू मस्ती आनी ह्या खातीर ते भुरगे इतले सत्यानाश जालां आजून म्हज्या मुखार सगळें ओके रुमा गेले उपरांत ताचे दुसऱ्यांत हांव म्हळें रावा आनी एक हप्त्याक रेतेरीक हांव फाटीं येवन तुमकां परत त्या भुरग्याक मेळटालो आनी त्या भुरग्याक कशें भायर हाडचें म्हूण आमी देवा सांगाता मेळोन पळोवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर आमी जेवणसाराक एक पटी इडें दिलें जाल्यार आमी खाली आसा म्हूण कळ्ळी जाल्यार आनी आमचो वेळ आमी बऱ्या तरान करचिना जाल्यार कोण आमचे लागीं सरता जेवणसर आमचे लागीं सरता खाली आसाय ये उलयया इल्लें घेवया आज जायते जाणांची सवय कित्याक वायट जाल्या इश्टागात जायते जाण आमी पळयता मोगाचे न्हू हांवें पळयलें बरमणे रेतेर मंदिरांत जायते जाणांचें कावन्सिलींग हांव करता दीस सगळे दिसा थोडे फावटी बसता आनी अशें आसता तांणी म्हणलें उतरां कितें फादर म्हजें फ्रेंडशीप गँग अशें आसा जायते मागीर हांव ताका इवाल्युएट करून पळयतना तांचे फ्रेंडशीप गँगेची लेवल इज व्हेरी लो त्या देखून हे सगळे जाण मेळोन मोगाचे न्हू एका रितीर मागीर ह्या नेण्ट्या भुरग्या हांवें विचारलें पळा ती तुमी ट्रॅव्हल करतना आनी तुमी सांगता आसतना तुमची लँग्वेज कशी आसतली ते म्हणा लागले लँग्वेज इज वर्स्ट फादर वर्स्ट डेवलिश सैतानाची लँग्वेज ती म्हणटा ते कित्याक म्हळ्यार तें इगर्जे लागीं आसलें पूण तें कशें तें सांपडलें तें तस हय बापायन पयलें इल्लें चिंतिल्लें जाल्यार जातें आसलें मोगाचें न्हू आमी पयलें बारीक कुशेलायक म्हूण सोडटा हांव थोड्यांक आमकां एक शोकी आसा वचून दी करून दी म्हजे कडेन आसा तुजे कडेन आसा जावंक पुरो तें तुका दिलां जाल्यार असले वायटाक उपयोग करिनाका कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तांकां कितें करचें म्हूण कळीत आसचें ना तातूंत हांवें म्हज्या रेतेर मंदिरांत आसच्या रिट्रिटिजन्साक पोर विचारलें तुमी इतलें पुरो जमोन दवरतात तुमच्या भुरग्यां खातीर दीस आनी रात घडटात तर तुमचीं भुरगीं तांचे हात पांय सारके नात गे आदे हँडिकॅप न्ही फादर बरीं आसात तर तुमच्या आवय बापायन कितें करून दवरलें एका दोळा तांणी करून दवरलें जाल्यार तुमी खाली बसत्यात आसल्यात खाली बसतना तुमचे बगलेन येवन बसोंक तो तयार आसा त्या देखून आमचे कडेन आसोंक पुरो तें आमी दिर्वें पुंजया हेरांच्या कश्टांक पावोन तें पुंजोवन दवर न्हू तुज्या भुरग्यांच्या जिवान पिडार करिनाका कित्याक जेवणसार सक्कळी पळयता जेवणसार सक्कळी तें रावन आसता आनी कितें जाता जाय तें वायट तुज्या मोतींत घालता जाय तें वायट मोतींत घाल तुजें उलोवणें वायट जाता तुवें हेरां विशय नाका जाल्ले खबरो करताय हेरांच्या जिवान पिडार करताय हेरांचें नांव पिडार करताय आनी उपरांत वायट प्रसार करची फॅक्ट्री तुजें तें उपजाता त्या देखून जायत्या मनशांक बरें उलोवंक कळीत ना हांवें म्हळें मनीस खाली आसा आनी म्हणटा म्हाका तें दिवना म्हाका हें दिवना मागीर उपरांत कितें म्हणटा कळिता तुमकां हांवें एकल्यान वचून सांगोना म्हजें सांगता दुसरे आशिल्ले तांचीं नांवां घालता म्हळ्यार हो मनीस खाली बसतना जेवणसर हें बुराकार येता जावंक पुरो देवाची मनशां जावंक पुरो देवाचें उतर व्हरता परगट करतात आमच्या रेतेर मंदिरांत एकलो मनीस आसलो गे मोगाच्या तो प्रीच करतालो आमच्या रेतेर मंदिरांत पूण ताका एक खाली बसतना ताका कितें जातालें म्हूण कळीत ना ताका एक ओडणी आसली 100 रुपयांची धांवतालो तो कसोय करून हे प्रिचारांक आमचे गेट थोडे फावटी ओके प्रिचार म्हणल्यार क्षण ते सोडतात वो भायर वतालो आनी बरें करून घट्ट रिक्षार वचोन पियोन आनी येतालो आनी तें एका रिक्षा ड्रायव्हरान आमच्या डिरेक्टराक सांगलें पळया तुमचो एक मनीस तो देवाचें उतर परगट करता आनी तो भायर वचून अशें करून येता आनी फाटी हाडटना कितें करता गोताय मोगाचें न्हू फाटी येतना तो बायबलाचें कावार अशें काडून वता तांतू बायबल आसना फाटी येतना ताचे तांतू सोऱ्याचे बाटले भरून हाडटा पाप आमचे ते वॉचमॅन कितें करताले तांकां कांय कळीत ना ते वगेत रावताले तांकां कांय एन्क्वायरी करचे अधिकार ना पूण ह्या रिक्षा ड्रायव्हरान ताणें त्या बायबलाच्या कावारांत सोरो धरतना पळयलो एमटी मायंड
कितें करचें जेवसार नाडटा गेलो पळय पवित्र पुस्तक कावर करचें तें कावरांत तो सोऱ्याक कावर करता उपरांत ताका धाडलें गे आनी धाडन ताच्या रुमान पळयत आसतना 5.5 बाटल्यो म्हाका 5.5 बाटल्यो तर पळया जेवसार कसो अन्नाडी कामां करता जेवसार अन्नाडी कामां कोणा तें करता म्हूण आमकां कळी जायना त्या खातीर आमी म्हणचें तुजें जिवनांत खाली बसनाका कितें म्हणे तुजें इल्लें काम कर आनी कशें आमचें जिवन आमी सोबय जाय म्हणून हांव थोडे इशारो तुमकां दिता आनी त्या प्रमाणे तुमचें जिवन तुमी सोबोवंक जाता पयल्यान पयलें आमच्या जिवनाक एक उद्देश आसा जाय उद्देश ना जर जायना निराश बघता ओके न्हू म्हाका तुमी 5 मिनटां दिल्यार ती 5 मिनटां हांव उपयोग करता त्या देखून थोड्यांनी म्हाका म्हणचें आसलें युएनएटी सेंटरा पयले फुडें गेल्या जाल्यार ऑलरेडी स्लॉट फूल जाल्यात न्हय तूं खंय प्रीच करताय हांवें म्हणलें म्हाका प्रीच करिनातल्यार म्हाका मिनिस्ट्री क्रिएट करूंक कळिता म्हाका देवाची मिनिस्ट्री क्रिएट करूंक कळीत आसा कित्याक जायतीं कॉपेलांत ते असो मागोवंक कळिता जायतो लोक राखता खेदाळ एवटी मेळटा फादराक म्हूण राखोन आसता आनी तांकां मेळोवंक जाता वचोन फकत एका हप्त्या भितर मोगाच्यान पुरो स्लॉट उरल्यांच्या स्लॉटाक ते एडजस्ट करून घालून कन्नडा आनी कोंकणी सेक्शनां म्हणटा आसतना थोडी बडी एक घडी वेळ मेळनातल्या बरी त्या प्रमाणे देवाचें उतर परगट करूंक देवान फावो केला भारी संतोश जाता म्हाका खुशी जाता कित्याक हांव तुमकां केदाळ सांगतालो दैविकाच्या रेतेर मंदिर आसतना कितलें आराधना जावं दी कितलें प्रिचींग जावं दी कितलें मिसां जावन हांव भेटोंक तयार आसा त्याच प्रमाणे आतां DRC पट्टान जाल्यार तो मेळ्ळो अवकाश फादर म्हाका आपण दिसा लागलो तुका मातसो चड जाता गे एक काडीचे गे नाका फादर काडी नाकात लोकांक मजेत हांव बरें जाता लोकांक शिकवण दितना लोक बदली जाता ह्या लोकांच्या जिवनांत नवो अनुभव जाता हांव तयार केदां म्हणसो भलायकी बरी देव दवरता केदां म्हणसो देव त्या स्ट्रिमांत व्हरता तेदां म्हणसो हांव तयार एक उद्देश आसा जे मोगाच्यान आमी एका जाग्याक गेले हांव तर तो उद्देश त्या देखून हांवें थंय आसल्यांक सांगिल्लें आसा तुमी आयल्यात तर कित्याक आयल्यात तुमी आयल्यात तर हांगा आशिल्ल्याच्या डिरेक्टराचे हात बळवंत करूंक आयल्यात हांगा आशिल्ल्या लोकांक ते आयले उपरांत तांकां वापर बायतारान देवाचें उतर दिवच्याक थोडे बरे आमी बरवसो दिवच्याक आमी जायते फावटी म्हणटा बरवसो निराशे करिना पूण आमकां बरवसो दिवंक कळत जायनाय आमी बरवसो दिवच्या बदलाक एकामेकाचे खबरो करना एकामेकाचे नाका जालें उलयलें जाल्यार कोलो बरवसो दिताले आमच्या थंय बरवसो आमकां निराशे केलो जाल्यार हेरांक कसलो बरवसो आमी दिताले हांव म्हूण विचारलें आसा हांवें त्या देखून तुमी हांगा आयल्यात जर तुमचें काम बऱ्यान करा कितें तें काम तुका कितें दिलां तें करचें शिवाय हेरांत मेतेर जायनाका हेरांत मेतेर जाल्ल्या क्षण कितें करता जेवसार हळटार तेणें हेरांचे हांव मेतेर जायनासल्यार जायते जाण येवन तुजें कान पुंगचे आसतात पूण कान पुंगच्याक तुवें कित्याक तांकां अवकाश करून दी जाय पुंगून दी तुजें आत्मीक जिवीत धरबस्त मापान बरें आसा तर कोणें कितलेंय कान पुंकल्यार तुका कांयच जायना तशें जाल्यार बरेंपण जियोवच्याक तुज्या जिवनाक उद्देश दवर तूं कित्याक ह्या जाग्याक गेलाय कित्याक हें मिशन तुका दिलां हें मिशन दिता आसतना तुजो उद्देश कितें तो इम्पॉर्टंट आमकां हर एकल्याक तो भुरग्यांच्या जिवनांत थोडीं जाणां म्हणल्यार घेता आसतना 10वी क्लास कंप्लीट जाली आनी कितें करता म्हळ्यार रिजल्ट आयिल्ले बरें पळय जाय रिजल्ट आयलो उपरांत पळय तर घरांत तांच्या आवय बापायन तांकां ह्या इस्कालांत तांकां कोणें एक उद्देश कितें तुजो वॉट इज युअर गोल सेटींग इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट कोणाक जावन भुरग्यांक मात न्ही आमकांय गोल सेटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट घरांत आसूं दी ह्या वावरांत आसूं दी ह्या धार्मीकपणांत आसूं दी ह्या याजकपणांत आसूं दी ह्या लायकपणांत आसूं दी हर एक लागीं गोल सेटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पूण आमचें थंय कितें जालां आज आमी जायते जाण मुखेली म्हूण आमी चिंतता आनी हांव मात मुखेली हेरांक सांगाता घेवन मुखेलपण करन हेरांक बळवंत करची सगत आमचे थंय आमी आज पळयना कित्याक हांवें वयर जाय हें वयर ना म्हणून हांव तूं वयर येता आसतना हेरांकी तूं वयर हाड तें हांव पळयतां म्हणजे रेतेर मंदिर ह्या दिसांनी हांव तें पळयतां कशें ते एकामेकाक वयर हाडटात कशें एकामेकाक आदार दितात तसो आदार दिवच्याक आमचो उद्देश क्लियर आसचो जाय हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर हर एकल्याच्या जिवन मात उंचल्या मट्टाक हाडच्या खातीर आत्मीक तरां वाडावळ जावच्या खातीर तांचें व्यक्तित्व
बेळवणिगे जावच्या खातीर तांच्या व्यक्तित्वाची वाडावळ जावच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. दुसरें तें तुजो गोल आसा पळय त्यान तूं थोडे एक्टिविटीज घाल. एक्टिविटीज नासतना फकत तूं गोल तो कांय फायदो ना. हें तुका सांगलां म्हणून दिसता. म्हज्या एकल्या भुरग्याक हांवें सांगलें तुका 98% काडचे रे बाबा. त्या देखून तूं कितें कर 98 म्हणून एक ओवल शेपान बरें कर ब्लॅक इंकान बरोवन हाड आनी तुज्या घरांत एक घाल. तुज्या स्टडी रुमांत या खंय तूं स्टडी करूंक बसताय तें घाल आनी सद्दां पळय जाल्यार मात पावना. एक्च्युअलायज दॅट एक्टिविटी. तुजें तें कशें तें स्टडी करी जाय कितले घंटे दी जाय त्या प्रमाणे तुजी एक्टिविटीज तुवें रुपीत करूंक जाय. दिसाच्या 24 आवर्सांत ताका हांव सांगतालो 14 आवर्स तुवें घाली जाय. तुका उरले 10 आवर. उरले 10 आवरांत न्हीद तें सगळी त्या प्रमाणे तुजी एक्टिविटी डिवायड करून घाल. डिवायड करूंक कळ्ळें जाल्यार अपुरबाय तरान तुका तें करूंक जाता. त्या देखून कितें जाता कोताय जायते जाणांचो आमचो वेळ कसो उपयोग करचो म्हूण आमकां कळीत ना. सकाळीं आमी उठता हांव आमच्या रेतीर मंदिरान आदल्या हप्त्यान सांगतालो तुमी हांगा येतात येताना जावं दी तुमची चडाय खणोन येतात पूण पाटी वेताना मोजकेशें पांय वोंड 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 वेता पळय तशें वचनाकात. आसतालीं हांवें म्हळें हांसचें वय ओके नो प्रॉब्लेम आसल्यार पूण त्या प्रमाणे गेल्यात जाल्यार हांव तुमकां सोडचो ना. हांव सांगतालो कितें हांवें पयले दीस सांगलां तुमी बऱ्या तरान सुरसुळीत तरान तुमच्या जिवनांत संपूर्ण नव्यान रुपीत जावन वचो जाय. त्या खातीर आमी केदाळे एक रूल दिता वेट प्रे अँड सरेंडर. वेट प्रे अँड सरेंडर पळय आनी ती रूल दिता आसतना मोगाचें न्हू कितल्या अपुरबाय तरान तांचें जिवन मात उंचल्या मट्टाक व्हरूंक जाता. त्या देखून प्रायोरिटायज कर तुजो वेळ. 24 आवर्सांत 14 आवर्स तूं स्टडी दिले जाल्यार उरले 10 आवर उरले तुका तें न्हीद कशें तुजे उरले एक्टिविटीज तें सगळें मांडून हाड. एक भुरगें आसलें 16 घंटे दितालें मोगाचें न्हू ताका उरले खाली 8 घंटे मान. बाब ताका जायते फस्ट येवंक जाय आसलें बरें मार्क्स काडूंक जाय आसलें. परतें म्हणटा फादर वॉट ए ग्रेट जॉय. तें बऱ्या कंपनींत बँगलोरांत एक फ्लॅट करून आसा जे गच्च्यानी ताका फ्लॅट करून दिला आनी ते आतां फ्लॅटांत जावन म्हणटा वॉट ए ग्रेट जॉय फादर नाव that time you gave me that plan. तुमी तें प्लॅन म्हाका दिल्लें तें योजन दिल्लें त्या देखून नाव टुडे आय एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड म्हणटा तें. आय एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. नो वन कॅन डिस्टर्ब मी व्हेरी इजिली बिकॉज आय नो वॉट आय एम. पळय तुजे एक्टिविटीज तुजो टायम खंयचेच उपयोग करताय. मोगाचे भावन आनी भयणीनो मोबायलाक कितलो टायम दिताय. सोशल मिडिया कितलो टायम दिताय. हेर नाका जाल्यार गॉसिपाक कितलो टायम दिताय. ओके बसून न्हिदून निरासक्तपणांत थंय आळसायेन वचून कितलो टायम दिताय. ह्या उद्देश संपूर्ण करच्याक तुजो गोल रीच जावच्याक तुजे एक्टिविटीज कशें थंय फोकस केल्याय तें पळय. सकलो याजक म्हणटालो तो UK रेतेर पिचिंगाक गेल्ल्या जाणा थंय ताच्या फायंडिंग्साक कशें आयलें गे 79% ऑफ द मेल आर spending that time in pornography. 79%. 37% of the women and females तांचो वेळ पोर्नोग्राफी नाका आसलेलो पळोवच्यान ती. मोगाचें न्हू जायते जाणांचो आमचो वेळ आज आमी तो डिवायड करूं ना. त्या देखून कितें करता आमी एकदोळ आमचें प्लॅनिंग करनातल्यार आमच्या जिवनाक प्लॅनिंग कोण करतालो. जेवण रेडी आसा तो रेडी आसा तुमच्या जिवनाक तो प्लॅनिंग करतालोच. थर्ड थोडे स्किल्स आमी उपयोग करूंक जाय. मोगाचें न्हू आमच्या रेतीर मंदिरांत एकले म्युजीक खेळटा ती म्हणा लागली फादर म्हाका कांय शिकप ना फादर. वय ती शिकोना 3री क्लास शिकल्या काय मोगाचें न्हू. आनी आज ती एक धर्म भयण जाल्या. तूं म्हणून बरो 3री क्लासीन कशें धरून पळय ती उपरांत बकऱ्यांक सर येताली गे. बकऱ्यांक सर येताना इगर्जे लागींत सायडीच्या ग्रावंडान सर येताले थंय मिसा वेळार आनी म्युजीक खेळचें तिका आयकतालें. ती वचून बकऱ्यांक सर येताना दारा लागीं रावन पयस जावन पळयताली काय केदाळे हात गुंडेतात आनी बरें करून ऑर्गान खेळटात खोले रंगीन म्युजीक. हें पळोवन 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 तिका तें म्युजीक खेळचें म्हणून बगलें. 3री क्लास ती पात्रांव लागीं गेली आनी म्हणा लागली गे फादर म्हाकाय एक म्युजीक खेळचें बरें करा. तिका क्लासीक गेलें गे त्या पात्रांवान. त्या पात्रांवान क्लासिकल ती म्युजीक शिकली आनी अशें म्युजीक खेळटाली गे मोगाचें न्हू तिच्या भुरग्याचेंत. ही सिस्टरां रिक्रुटींग करूंक गेल्ली. रिक्रूट म्हळ्यार भुरग्यांक धर्म सिस्टरां जावंक
आपोवण्याक आपोवंक गेल्लीं आनी तिका पळयलें एक इतली चली हापर बायतारान खेळटा. अरे तिका पळयलें आनी म्हणा लागली खंय बरें खेळटाय तूं सिस्टर जावंक म्हणी मोन आसा गे वय म्हणा लागलें तें 3री क्लास. आनी ताचे उपरांत कॉन्वेंटात जॉयन जावन 10वी प्रायवेट बरयली तिणें. ती डायरेक्ट सांगता फादर म्हाका कांय गुत्तू ना फादर हांव कांय शिकोना फादर म्हजी एंत जिवान फादर म्हाका खंय रेतीर मंदिरांत अशें म्युजीक खेळोंक म्हाका चड प्रिचींग करूंक जावचें ना पूण प्रेज एंड वर्शीप हांव करतालें. बरें करता हांव म्हळें शाबास बारी बरें. पळय मोगेचें न्हू स्किल्स डेवलप केल्यात. मागीर हांवें तिका सांगलें प्रेज एंड वर्शीपाचें स्कील कशें येयलें डेवलप करी जाय खंयच्या तरान तुवें करी जाय खंयच्या तरान कितलें कितलें उलोवन कितलें म्युजीक तुवें केलें जाल्यार तें आपुरबाय जातालें. आनी भोव बऱ्यान ती हें करता स्कील डेवलप केल्यात. आमच्या जिवनांत जायते स्कील डेवलप करी ओगेच बसचें न्ही खाली बसचें न्ही. चवथें मोगाचें न्हू सम्यतेय संतोष पावा. अरे एक वेळा संतोष पावा ना जाल्यार तुमी दुखांत आसतना जेवनसार येवन अटॅक करतालो. त्या खातीर संतोशान जियोवच्याक. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:4 तेसंत तेसलोनिकेरांक बरयलें पयल्या तेसलोनिकेरांक बरयलें पत्र चॅप्टर 5:16 रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. देवा थंय संतोष पावा आनी म्हजो संतोष तुमचे थंय भरपूर करच्याक हांवें तुमकां दिला म्हणटा स्वामी. 5वें आमी पळयलें जाल्यार बायबल पॅसेजीस मोगेचे ल्हानशे बायबल पॅसेजीस ते काणकोणचे आमच्या जिवनांत वचचें आनी आमी एम्प्टी दवरनो जाय. केन्ना आमचे थंय तें आसा तेन्ना जेवनसाराक अवकाश ना. इंटरसेशन्स हेरां खातीर मागचें एक वर्तें तेणें मोगेचें न्हू. जायतीं जाणां सांगतात हेरां खातीर मागता आसतना एकलो मनीस म्हणा लागलो काय आमच्या डिरेक्टर लागीं येवन फादर म्हजे खातीर मागा म्हाका जायती प्रॉब्लेम आसात. 6 म्हयन्यान फाटी येयलो तो 6 म्हयन्या फाटी येयलो म्हणून थँक्यू फादर तुमी म्हजे खातीर मागलां फादर देव बरें करूं फादर म्हजे जायती प्रॉब्लेम आसली फादर ती सगळी प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यात. आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर यू फादर. पळया आमचे इंटरसेशनान कितल्या जाणांचें जिवन बरें जातालें मोगेचें न्हू. मागोंक जाय हेरां खातीर मागोंक जाय. म्हणजे आराधनांत केद्दाळे म्हाका थोडीं नांवां देवाचें मती उजवाड हाडची ती घालून हांव मागतां. कित्याक बरें करचें देवान तांकां त्या सक्रामेंता लागीं हाडचें एका याजकान. तर याजकान हाडलें तांच्या जिवनांत बरें जावन मागचें. आखरेचें जावन आसा रिपिटेटीव प्रेयर्स. आमकां रिपिटेटीव प्रेयर्स आसा चड जावन हांव केदाळे पेनन्स दिता आसतना प्राचे दिता आसतना म्हणटा एक 3 नामान मरे सकाळीं 1 2 पर 1 सांजे कित्याक म्हळ्यार तुमकां ते सवयर पडोन आमी केदाळे ते रिपिटेटीव प्रेयर जेजू बळ्या आनी कळत्या घालताचे कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूत खेरे. पळया रिपिटेटीव प्रेयर्स ल्हानशे प्रेयर आमी म्हणून तशें ते दाळ कितें जाता हांव आमच्या रेतीर मध्ये म्हणून आसलो तुमी तांकां एक चॅलेंज दिलें हांवें तुमी 1 म्हयनो हे प्रेज एंड वर्शीप घरांत 15 मिनटां एकादोळो प्रॅक्टीस करशात जाल्यार तुमकां म्हजे फोन नंबर दिता म्हाका तुमी फोन करा पूण ताचे रिजल्ट हांव तुमकां विचारतालो. हां तें आनी थोडे जाण इमिडिएटली भायर गेल्ले एक पवित्रात्म काळजान म्हज्या आसतना हांवें तें शिकयलें नाका वयताना हर एक कडेन म्हाका आयकोंक मेळटा. पळया तांच्या काळजान ते जिरवण करून घेय जाय आनी तली रिपिटेटीव प्रेयर्स आमी म्हणटा आसतना सगळें बरेंपणा पावतालें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाच्या वर्त्या शब्दाची परगटणी त्या भुरग्यांनी करता आसतना दिवे आनी लाय तशेंच त्या भुरग्यांक जायते आदार दी जायतें बरेंपण दी ताच्या जिवाक बरी भलायकी दी आनी चड आनी चड मापान तुजें वर्तें उतर परगट करच्याक जाय जाल्यार ती अभिरुची आम्हा सर्वांक दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दिव्यवाणी